शुक्रवार तांबडो रस्तो मुळगांव वाठारात दोन दुचाकींमदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात रेवोळेचे दोग भुरगे ओमकार फडते आनी तेजस कवठणकर आगताक खलास जाले, जाल्यार एक्टिवा स्कूटरीचेर आशिल्लो हळडणचो दादलो जखमी जाला। हे दोगूय तरणाटे दिवचलच्यान म्हापशेच्या दिकेन वतना हो अपघात घडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। पळयात। दिवचल असलोडे ह्या मेन रस्त्याचेर शुक्रारा सांजे एक भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात बार्देस तालुक्यातल्या रेवोडे वाठारांतल्या दोगा तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावपाचो पडलो। हो अपघात मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांत जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेवोडचे दोग तरणाटे मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्यान म्हापसाच्या दिकेन वताले। तांबडो रस्तो वाठारांत पावतकीर फुडल्यान वचपी एक्टिवा स्कूटरीक ओवरटेक करतना मोटरसायकली चलोवपी तरणाट्याचो तोल गेलो आनी मोटरसायकल रस्त्याच्या कुशीक वचून पडली। त्या बरोबर मोटरसायकली वयलो तेजस कवठणकर आनी ओमकार फडते हे दोगूय जाण रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हडल्या पायपाक आपटले। ह्या अपघातात ह्या दोगांय तरणाट्यांक आगताक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार एक्टिवा स्कूटर लेगीत रस्त्याचेर पडून एक्टिवा स्कूटर चलोवपी हळडोणे वाठारांतलो सदानंद साखळकर हो लेगीत ह्या अपघातात जखमी जाल्लो आसा। ह्या अपघातात जे तरणाटे बळी पडल्या तांकां दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत हाडले उपरांत थंयसरल्या दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। पुलिसांनी पंचनामो करून आतां ह्यो दोनूय डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत व्हरपाची तयारी केल्ली आसा। जाल्यार ह्या अपघातात जो एक्टिवा चालक जखमी जाला ताका लेगीत फुडल्या उपचारा खातीर म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरपाची तयारी केल्ली आसा। हो अपघात नेमको कसो जालो ते अजून कळूंक ना। दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करता। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत।